दीस सोमार मेयाची 26 तारीख 2025. पयले वाचप धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 16 वळ 11 तावन 15 पर्यंत. त्रोआस तावन आमी दर्या वाटेन शीदा सामाथ्रासाक आनी दुसऱ्या दिसा नेयापोलीक गेल्याव. थंय तावन आमी फिलिप्पीक पावल्याव. फिलिप्पी मासेदोनिया प्रांताचे मुख्य शहर आनी एक रोमी वसाहत जावन आसलें. ह्या शहरांत आमी थोडे दीस रावल्याव. शहरा भायर न्हंयचे तटीर एक मागणाची सुवात आसतली म्हूण चिंतून सब्बता दिसा आमी थंय गेल्याव. थंय आमी बसल्याव आनी जमातेक आयिल्ल्या स्त्रियां लागीं उलोवंक लागल्याव. तांचे मदें लिडिया नांवाची एक देवभक्तीण, थियातिरा शहराची, पितांबर लुगटांचो व्यापार करपी आमची शिकोवण आयकतली. पावलाचे शिकोवणेक तिणें गमन दी सारकें सोम्यान तिचें अंतस्करण उगाडलें. तिणें आनी तिच्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत आमचे लागीं उपकार मागून ती म्हणाली, हांव खरेपणी सोम्याक सत म्हणटां म्हणून तुमी मानून घेतलां जाल्यार येया आनी म्हज्या घरा रावा. अशें आमी तांगेर रावजय म्हूण तिणें बोळ केलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 149. 1b तावन 2, 3 तावन 4, 5 तावन 6a आनी 9b. श्लोक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्तांचे सभेंत ताची होगळीक गाजाया. इस्रायल आपल्या रसनारा थंय उल्हासूं. सियोनांत आसलेलीं आपल्या राजा थंय संतोसूं. श्लोक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. नास खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. वियोल विण्यार संगीत करूं. सर्वेस्पर आपल्या लोकांतय संतोसता. दुबल्या दगटांचे तो तारण करता. श्लोक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. भक्त आपणाक लाभलेल्या जैत तपासत संतोष पावूं. मांद्रेर न्हिदोन आसतनाय उल्हासाचे उद्गार ते सोडूं. आपल्या देवाची वाखाणी जिबेर आसूं. ताच्या सर्व भक्तांक हिस्स जावं महिमा आनी अडवीक. श्लोक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. सतासो तो आत्मो म्हजे विशीं साक्ष दितलो म्हणटा सोमी, आनी तुमी म्हजे विशीं साक्ष जातल्यात. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 15 वळ 26 तावन अध्याय 16 वळ 4a पर्यंत. त्यावेळी जेजून आपल्याशी सांगलें, बापा तावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापा तावन धरतलो. तो आयिल्ल्या उपरांत म्हजे विशयान साक्ष दितलो. तुमी सुरू तावन म्हजे सांगात आसात देखून म्हजे विशयान साक्ष दितल्यात. तुमचो भावार्थ धंडळ नाशें हें सक्कड हांवें तुमकां सांगलां. तुमकां सिनागोगांतले भायर घालतले इतलेंच न्ही, एक काळी येतलो जेन्ना तुमकां जिवेशी मारता तो आपणे देवाची सेवा केली म्हूण लेखतलो. बापाक जावं म्हाका जावं ते वळखलें नान देखून ते अशें करतले. ह्यो संगती घडचो वेळ आयलो तेन्ना हांवें तुमकां पयलेंच त्यो सांगलेल्यो म्हणून तुमकां उडासाक येवच्याक हें सगळें तुमकां सांगलां. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजून आपले उपादेश पाळतल्यांक, ताचो मोग करतल्यांक आनी ताका सतमंतल्यांक बापा तावन येवच्या बापान दिवच्या पवित्र आत्म्याचें देणें बसयलें.
जेजूक आसचो बापाचो मोग, बापाक आसचो जेजूचो मोग, हांकां दोगांयकी आसचो आमचो मोग. आनी जेजूचो मोग करचे मुखांत हो मोग आमचो करून घेवचे भाग हे सर्वांची सुवार्ता आमकां सांगून दिता. सर्वांच्याकी चड करून जेजून करून दिल्ली पवित्र आत्म्याची वळख आमकां भोव गरजेची. जेजून केवळ बापाक मात उगडाको केल्लो न्ही, पवित्र आत्म्याची वळखी आमकां दिली. सांगात आस पवित्र आत्मो सात्वीक आनी मजतदार म्हणूनय आमकां कळ्ळें. जेजू बापाशी वता तें आनी देवाच्या वेगळासरान शिसाची वळख मना दुखेस्त जावचें दोनीय खचीत. पूण वेगळासराचे दुखीन ती फुडें येवंक आसच्या बरेपणांतय जेजू चड वतू दिता. जेजूक साक्ष दिवच्या शिसांक मुखार कसले कश्ट सोसूंक मेळटले आनी संवसार तांकां कशें चलयतलो म्हणल्या विशांत जेजू तांकां कळयता. पूण पवित्र आत्मो जेजूची गैरहाजरी भरती करतलो आनी तांकां नव्या भरवशान भरतलो म्हणलें कळीत करता.